नमस्कार. आयच्या हिडनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसात गोंयचे वीज मंत्री, पर्यावरण मंत्री आणि जे आपली खाती सोडून सुद्दां वेगवेगळ्या विशयांचेर सध्या सरकाराक डिफेंड करतना दिसतात, निलेश बाब काब्राल सर. वेलकम टू द शो. एक सुरवात आमी लोकांच्या खात्या पासून करुया, ते म्हळ्यार पावर. आणि तूं सामको पावर मिनिस्टर जाता मातसो डॉन कसो जाला. तूं सारको कशी कनेक्शन कापता, पैसा दे दो नहीं तो ये काट दूंगा वो काट दूंगा, तो कापपाक स्टार्ट केली. खूब जाण काचाबूल जाले. असलो पावर मिनिस्टर खूब वर्सां पळयलो नाशिल्लो. सो अशें कितें जालें? अशें तूं कित्याक शॉक दिता सगळ्यांक, आनी शॉक दिवपा फाटले कारण कितें? शॉक जो आसा तो हरशीं इलेक्ट्रिकल तूं कापून शॉक दिता लायट. हरशीं लोकांनी लायटीक वायरीक धरलेल्या शॉक येवपाचोच न्ही ताका. सो आतां हांव कापपाक कित्याक लागला पळय. सी स्टेट जे गव्हर्मेंट आसा, इट इज गोवा इज ओनली वन ऑफ द स्टेट विच डज नॉट हॅव अ डिस्कॉम. डिस्कॉम एज पर द रेग्युलेटरी हॅज टू हॅव अ डिस्कॉम. सो डिस्कॉम हॅज टू हॅव वॉट इज डिस्कॉम? डिस्कॉम हॅज टू हॅव इट्स ओन बॅलन्स शीट आनी प्रॉफिट अँड लॉस. गोवा इज वन ऑफ द ओनली स्टेट विच डज नॉट हॅव अ डिस्कॉम. नंबर वन. दुसरें, आतां पळय डिस्कॉम जर ना, वी हॅव टू सी बाबा आमी पयलीं सुद्दां पावर जनरेट करना. सो वी हॅव टू स्टार्ट रिकवरी ऑर आवर आउटस्टँडींग खूब वर्सां आशिल्ले. म्हाका 8-9 म्हयने लागले टू प्रिपेर द बॅलन्स शीट. DCB म्हणटा ताका. सो DCB म्हणल्यार दॅट वॉट इज द फायनल फिगर. सो दॅट ओनली टूक मी ऑलमोस्ट 7-8 months टू फायनलायज. म्हाजे एवरी डे आय हॅड टेकन मिटिंग्स. जे तरी इट केम टू अ फिगर ऑफ 382 crores. I say why should 382 crores be with somebody else when आतां एक्झाम्पल कितें आसा, गव्हर्मेंट जावं, पब्लीक युटिलिटी जावं, पब्लीक कन्सर्न जावं, कितें जावं, it is reflected on calculation of the tariff in the next year. So if you don't recover, that amount is added to the calculation. So again common people are suffering. म्हणजे तो आतां आमी ₹1.40 इंडिया भितर खंय तरी ना, तो आमी कशें तरी मॅनेज करता. पयलींचे एग्रीमेंट आशिल्ले म्हणटा वी कॅन एफोर्ड टू गिव फॉर सम टायम, बट अल्टिमेटली टू कितें करपा जाय, इफ यू डोंट रिकवर तो ₹1.40 ते मागीर फोर्स करतले. कित्याक आतां सेंट्रल आय हॅड गॉन फॉर अ पावर कॉन्फरन्स मिटींग आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट इज सेईंग दॅट यू कॅनॉट डू क्रॉस सबसिडी. क्रॉस सबसिडी म्हटल्यार कितें? क्रॉस सबसिडी म्हटल्यार इफ द टॅरिफ इज, इफ यू आर बायींग पावर एट ₹4 एक्झाम्पल, you can go up to 25-30% down and you can go up to 25-30% up. So 4,012 म्हणजे ₹120, ₹1.20 व ₹1.50 म्हणजे ₹5.5 वयर तू करूंक शकना. आणि 30% म्हणजे ₹1.50 म्हणजे ₹3.5 सकल तू दिवंक शकना. जरी तरी दिले जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान तुमकां बजेटरी प्रोविजन करपाक जाय. सो कन्सिडरिंग ऑल दीज एक्सपेक्ट्स, आय फेल दॅट ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे हीज ओन मनी. जशे सगळे लोक, हांव समान लोक, हांव जर पावर मिनिस्टर येयलो जालो जाल्यार म्हाका घरा फुकट बिल येना, आजूच हांवें फारीक केलां म्हजें बिल. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा, एवरीबडी हॅज टू पे फॉर द मनी. कित्याक गोंयांत गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचें अशें कितें जातालें? दे हॅड टेकन युअर डिपार्टमेंट फॉर ग्रांटेड? ना, कितें जाता न्ही, देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट. एक एक्चुअली गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स तेंचे बजेटान एडजस्ट जाता सो दॅट आवर रिकवरीज बिकम झिरो. So we can show JRC that this is the status of our department, that these are the recoveries, this is as per zero. So based on that the tariff is determined. So government decision व्हडलें न्ही. गव्हर्मेंटाचे बिलां घेवपाक बजेटरी प्रोविजनाचे भितर ते कितें सपोज ताका 500 कोटी प्रोविजन केला, तितले जर 1 कोटी बिल आसा दॅट हॅज टू रिड्यूस. इट वॉज सारकें नेग्लेक्शन. कोणाक पडोवन गेलो ना एटिट्यूड ना, हांव कितें करूं शकता. सो दॅट इज द रिजन आय टूक हार्श स्टेप्स. हांवें CMाक सांगलें पळय, म्हाका जर डिपार्टमेंट चलोवपाक दिला, इट हॅज टू बी रन इन अ प्रॉपर वे. आनी प्रॉपर वे म्हणल्यार खंय तरी रिकवरी आसा ती येवपाक जाय. सो दॅट अ डिपार्टमेंट फंक्शन बाय इट सेल्फ. देर आर रिकवरीज आनी म्हाका सांग गोंयांत आमी प्रोड्यूस करना. फाल्यां जर फॉर वॉट एवर रिजन्स वी आर नॉट एबल टू पे द प्रोड्युसर्स, आमची लायट डिस्कनेक्ट करतले ते. मागीर कितें करतले आमी? सो ऑल दॅट कन्सिडरींग दॅट एटलिस्ट बाबा एक स्टर्न हें करपाक जाय म्हणून हांवें तें चालू केल्लें आसा. आय एम डुईंग इट. हांवें CMाक सांगलां की यू कॅनॉट स्टॉप टेकिंग, whether it is government, whether it is public corporations or whoever has to pay, because we are paying to buy electricity. It is not just generation of a house tax. It is not a generation of income. It is the actual generation the state has to give to the पैसे दिवन विकती घेवपाक पडटा. सो दॅट इज वाय ते चालू केले करपाक. एक गजाल सांगा म्हाका. आनी आय वॉन्ट टू आस्क यू दीस की तुमी असेंब्ली भितरय सांगिल्लें की आय वील ट्राय माय बेस्ट की लायट वचपाचें प्रमाण आपूण कमी करता. आणि एका ग्रिडाक प्रॉब्लेम जाल्ल्यान, सप्लाय सारको नाशिल्ल्यान, आनी तो केन्ना सारको जातलो आपल्याक खबर ना. तूं मेरेन मातशें गोंयकाराक त्रास सोंसचे पडटले म्हणून. आनी कितले दीस हे त्रास सोंसपाचे? ना, कितें जाता न्ही, सी म्हाका तुजे माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक जाय पळय,
लायट जी पयलीं आमी तयार करना आमकां येता ते छत्तीसगडाच्यान बाय महाराष्ट्रा बाय कर्नाटका येता आज पासून तो बाय कर्नाटका आमी चालू करना आमचें कितें आसा न्ही आमकां पावर मेवता वी आर गेटींग पावर इज अवेलेबल इन प्लेंटी बट आज पावर पयलीं भशेन ना नाव वी आर बिकमींग अ सिंगल हें कितें म्हणटा ताका सर्कीट पयलीं डिफरंट लोकां कडेन उलोवप आतां सिंगल आनी एक पोर्टल चालू केला सो इट इज लायक बायींग एंड ट्रेडींग So more you require, you have to go to the trading company, national trading company, and purchase power when you require. If you don't want, you have to reduce it. So आमचे कमिटेड पावर आसता आनी आमकां जेन्ना जाय तेन्ना आमकां पावर आसता ही गोष्ट आसता ज्यो गोष्टी जेन्ना नंबर 1 म्हणटा ते आमी 2 ग्रीडींतले येताले आय हॅव स्टॉप द कर्नाटका ग्रीड आनी महाराष्ट्राच्यान आमकां सप्लाय दिता गोंयान महाराष्ट्रा सायडीन येवपाचो पावर वी हॅव ऑलमोस्ट 1000 kVA कॅन ब्रिंग इन द ग्रीड एट 400 kVA लेवल or 220 kV लेवल आमचे आनी 2 सर्कीट येता वी कॅन गेट 1000 kVA कर्नाटकाच्यान आमकां 150-200 kVA येवपाक शकता तो कर्नाटका आमी बंद केल्लो आसा दॅट इज बिकॉज दे हॅव नॉट मेंटेन्ड देअर ग्रीड आतां ते चालू आसा आतां म्हाका दिसता चालू करूंक पडटलें परतून आमची डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क दॅट इज फ्रॉम 400 to 220 to 100 either 110 to 33 to 11 to distribution level आमचे स्टेटी भितर आमकां डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आमचो थोडे कडेन बरें आसा थोडे कडेन सारको वायट आसा कित्याक लोकांचें कितें जालें परतून फाटीं हांव वचनी पयलीं तुमी पेपराचेर वाचलें आसतलें की तेन्नाचे मिनिस्टरान वा सीएमान जे कोण आपणाचे बिलाचे लोड घातला तेजे वयर ड्रॉ करता जाल्यार तेंचे फायन मारतले म्हण आनी तेणी दिवपाक जाय म्हण इट इज फॉर द पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू आतां जशें कलांगूट त्या बेल्टान लोक आपणाची घरां आसा ती कन्वर्ट करता गेस्ट हावजींचे डिमांड आसा एसी घालता ताका एसी जाय म्हण पूण अल्टिमेटली इन्फ्रास्ट्रक्चर गोज टू अ टॉस दॅट पर्टिक्युलर डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सोडून दी तेजो वयलो ट्रान्सफर पावर ट्रान्सफॉर्मर तेजे वयल्या व्हडले पावर ट्रान्सफॉर्मर डिस्ट्रिब्युशन म्हणटा पळय व्हडले 33 kVA सायड ऑर 220 kVA सायड इट गेट्स ओवरलोडेड सिट्युएशन अशें जाल्लें आसा गोंयान की आतां मायनींग जे नासल्या कारणान ते सायडीचे म्हणजे आमचे सायडीचे व्हडलोसो थंय फरक पडना थंय डिस्ट्रिब्युशन सारकें आसा पूण हे सायडीन जे टुवर्ड्स द कोस्ट ते डिस्ट्रिब्युशन गोज टू अ टॉस सो ओवरलोड जावन ट्रीप जाता आनी लोकूय आपणाचे पळय तुवें पळयलां की आमी वेल्ला काणका एक लायन घालूंक सोदता 33 kVA आतां एक वर्स जाल्यार घालूंक सोदता आमी कोर्टान वयता आतां पावसान बंद पडलेली परतून कोर्टान गेले सो इट इज पीपल शूड अंडरस्टँड दॅट इफ यू वॉन्ट 24 hours पावर दे हॅव टू मेक सॅक्रिफायस आतां हो पावर खंय छत्तीसगडात येता लोकांनी कितलो सॅक्रिफायस केला गोंया येवपाक आनी गोंया पावतरी गोंयकाराक आपणाक स्वता लायट घेवपाक ते आडयता कोण आपणाच्या आंगणाक नाका म्हणटा पोल कोण आपणाच्या हेका नाका म्हणटा पूण कशें जातलें सो आय थिंक वी हॅव ऑल टू अंडरस्टँड दॅट इट इज नॉट निलेश काब्राल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव पावर ऑफ लायफ ऑफ 24 hours इट इज नो डाउट एज अ गव्हर्मेंट आय हॅव टू गिव बट आय हॅव टू गिव विथ द हेल्प ऑफ द पीपल कॉपरेशन ऑफ द पीपल फाल्यां जर हांव लायटी पोल घालपाक दिना जाल्यार लोकां कडेन कशें पावतले एक गजाल आसा की तुमचे कडेन अशी डिपार्टमेंट आसात एक म्हणल्यार लायटीचें जो पावर मिनिस्टर आसता ताजेर सदांच प्रेशर चड आसता कारण पावर ही प्रत्येकाक दोळे मुखार दिसता ना जाल्यार जाणवता आनी दुसरें आतां तुमी घेतलें एनवायरमेंट आतां हें दुसरें खातें अशें की तें पयलींच्या परस चड कॉम्प्लिकेटेड थंय घडये लोकांच्यो गाळयो कमी आसतल्यो पूण केसी चड आसतल्यो CZMC वेल्यान सुरवात करया तुमी फाटले खेपेक जेन्ना असेंब्ली सेशन चलतना आयिल्ले आमच्या स्टुडियो भितर तुमी एक प्रॉपर गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन उलोवन दाखयल्लें आज तुमी पत्र बरयलां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक डिमांडींग पुटींग फोर्थ युअर डिमांड्स आज जें तुमी फाटले सेशनाक चितिल्लें तें त्या मार्गान मुखार वचपाक लागलां काय आज इवन यू हॅव टू डू रिअलायनमेंट ऑफ युअर ओन प्लॅन्स कितें आहा परिस्थिती कितें आसता पळय सी म्हाका आतां हे 4थो म्हयनो आसा आय थिंक दीस इज द 4th month आय हॅव टेकन एनवायरमेंट पोर्टफोलियो दीस प्लॅन इज ऑफ पहिल्याच वरी वचून 6 मार म्हणून सांगलो 2011 तशें ना 2011तल्यान हो प्लॅन पेंडींग आशिल्लो आनी इट इज द ओन्ली स्टेट इन इंडिया वीच इज पेंडींग फॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली गोंयान जेन्ना बाह्य आशिल्लो पर्रीकर बाब तेन्ना दॅट प्लॅन वॉज टू बी रिवायज फ्रॉम 1:25 to 1:4,000 ऑफिशियली इट इज स्टील 1:25,000 पूण आमी 1:4,000 आमी प्लॅन करून दाखयता लोकांक खंयचे स्टेटीन अशें दाखोवंक ना आनी वी वॉन्ट पीपल टू पार्टिसिपेट दीस इज द वे बायेन तें चालू केल्लें तो एक 1:4,000 जेन्ना नोटिफाय जावपाक जाय इन द CRZ हॅज टू कम फ्रॉम द सेंटर CRZ ऑथॉरिटी
through the Ministry of Center that this plan for the state of Goa has to be notified as 1:4,000. This is the first issue. So that people can understand. नाल्यार फाल्यां आमी 1:4,000 एक्सरसाइज केलो आनी 1:25,000 नोटिफाय जालो कितें फायदो एक जालो. दुसरें जें आसा आमी रिप्रेझेंटेशन जेन्ना हांव पयलीं मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना हांवेंच तें हाडून दवरलेलें आनी हांवेंच तेन्ना रिप्रेझेंटेशन केल्लें मिनिस्टराक मेळलो कितले फावटी हांवें मेट मिनिस्टर 3 times, I met secretary 4 times, and I try to emphasize that you can't make the plan of CRZ to the entire coast of India on the same basis. The statement I stay by that. Scientifically also I have studied, and scientifically knowledge whatever I have gained from various studies, it shows that the coast cannot be uniform throughout. CRZ notification is throughout the same on the entire coast of India, which cannot be done. East coast is separate, आमचो west coast is separate, आमचे formulation separate आहे, त्यांचे formulation separate आहे. So this is what I been fighting, and I think I'll continue fighting. तिसरो इशू जो आमचो गोंयकारान आमी सगळे बोवाळ मारतात अशें म्हणटा. आनी दुसरी गोष्ट जी आसा आमचे थोडे NGO भाव भयणी आसा ते नाकालेले विशय जे लोकांक जाय ते विशय सांगपाक जाय ते कशें करप ते सांगना पूण बंद कर म्हूण सांगता म्हाजेर कितें मोर्चे हाडटा अशें करूंक जायना. इफ गव्हर्मेंट डज नॉट सीट अक्रॉस विथ पीपल एंड डिसायड एंड डू वॉट दे वॉन्ट then how will we do the plan? तुम्ही जेन्ना लास्ट टायम आयिल्ले तुमी सांगिल्लें की आमी आमचो प्लॅन तयार करया आनी मागीर तो सुपर इम्पोज करून मुखार या. आज सेशन जावन 2 म्हयने जावन गेले, तुम्ही ही गजाल प्रक्रिया खंय तरी मुखार पावल्या ऑर यू आर स्टील फिलिंग दॅट आमी 2 म्हयन्या पयलींच्या स्टेजीर आसा? ना खूब अशी सेन्सिटायझेशन खूब जालें. हेजे पयलीं म्हाका खबर ना, तुमकां खबर आहा, तुमी न्यूज चॅनल पळयता. सो सेन्सिटायझेशन इन द सेन्स द रिजन अवेरनेस जालो, सेन्सिटायझेशन अवेरनेस जालो, लोकांक अवेर आशिल्ले. पूण प्लॅन जर करना तर सेन्सिटायज बाबा कसो आसचो, कित्याक आसचो, कसो करचो, हे म्हाका दिसता आय हॅव सक्सिडीड इन टेलिंग द एंटायर पीपल ऑफ गोवा. इन दॅट लॉट ऑफ पीपल हॅव कम फॉरवर्ड एंड गिवन their inputs. Lot of people have, panchayats have also given, municipalities have also given. So based on that, we have sent to NCSM that this is what the people's demand is, and when you are coming for public hearing, that this has to be rectified. की आता पळय दुसरं एलिगेशन म्हजे कडेन हांव लोक म्हणजे पंचायतीन वचून एक पंचायती बसून प्लॅन करपाक तशें जायना. You cannot be possible. See, we can give only guidelines. We have to sit. Panchayat is a body who can take people like most of the body. People have taken. If they want a help, we can just tell. हांव गेल्लो तांकां सांगपाक बी कशें करपाक, तांकां थोडे येयले केले जालें पयलें. आतां NCSMन जे प्लॅन केला, सी इफ वी हॅव टू चेंज इट इज रिक्वायर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर नोटिफिकेशनाचेर गोंयचे सेंटराक करपाक जाय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस इज वॉट आय एम हार्पिंग एंड दिस इज वॉट द लेटर काल खंयचे न्यूजपेपर बातमी हाडल्या. आय सेंड अ लेटर लॉंग बॅक आनी म्हाजे लेटरा दिसा पत्र चालू आसा, हांव पत्र बरपाचें बंद करना. आय हॅव ऑल्सो आस्क फॉर अपॉयंटमेंट. सो मोमेंट आय गेट अपॉयंटमेंट आय विल गो एंड मीट अगेन द मिनिस्टर बिकॉज आय हॅव नॉट गॉट लास्ट म्हाका एक 20 दिसांक म्हाका अपॉयंटमेंट मेळना. मोमेंट आय गो आय विल एक्सप्लेन टू हिम. बट अल्टिमेटली गोंयचो जर CRZ CGDMP प्लॅन जावपाक जाय 2011 2019चे मागीर उलय आहा की थंय मातशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो 2011चे नोटिफिकेशनाचे प्रमाणे जर प्लॅन जावपाक जाय जाल्यार वी वील रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ द सेंट्रल हेल्प इन फॉर्म्युलेटिंग द प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे जाणटेल्यांनी जे आमचे खातीर केल्लें, आमचे सारके भुरग्यांनी ते मेंटेन करूं ना, आमच्या फाटल्यानूय करूंक ना, ते बंद कोसळ्ळे, ते आमचे जे गेट आशिल्ले स्लूज गेट आसा ते आमी मेंटेन करना, उदक सगळें भितर येता. सो अंडर द नोटिफिकेशन 5 PPTचे नोटिफिकेशन आनी मॅनग्रोवाचें नोटिफिकेशन इट बिकम्स अ CRZ एरिया आनी थंयच्यान बफर सोडटा म्हळ्यार ती गोंय आनी कांयच उरना. सो आय हॅव मेड द रिप्रेझेंटेशन. So we are asking not that Goa as government, as people of Goa, we want to maintain the Khazan land, we want to maintain everything, but you can't maintain the buffer on the gate. But they garavalian hoita. So all this we have made representation that we should be allowed to, as Goa was in 2011 notification only, there is a special provision for Goa. ते आमकां मातशें मॉडिफिकेशन करपाक जाय म्हणून आमी मागला. सो खाजन लँड्स वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, ESAs वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट. सो वेन वी से वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट. सो गिव अस बेज ऑन दॅट अशें म्हणून सांगलां. दुसरी गोष्ट हांवें सांगल्या की पळय आमचे आतां कलंगूट सारके विलेजीस, बाकीचे खुबशे आसा गोंयान विलेजीस. आय हॅव टोल्ड देम दॅट वी वॉन्ट टू डेजिग्नेट दीस villages as urban designated towns. So what happens in towns, but the village status change hai na. The status remains in the village only. But for CRZ, they become a town. Why? It's because they have all the facilities of roads, proper gutters, illumination of a town. So that's why that benefit has to go to that particular village. Now, what is happening? What census they have done, 2416 or census asa, it is not applicable to Goa in any way. So you can't take like that. But if you go to see, it's because of population.
पूण गोंयान हांवें तांकां सांगलें की गोंयान वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 7-8 टायम्स आर पॉप्युलेशन, तांकां खंय रस्त्यार दवरपाचें. सो पीपल डोंट वॉन्ट टू स्टे इन द आउटसायड CRZ एरिया. पीपल वॉन्ट टू स्टे ट्युरिस्ट इनसायड. सो स्पेसिफीक आमकां गोंयच्या खातीर प्रोविजन केल्लें आसा, शेक्सा खातीर प्रोविजन केल्लें, खुबशे प्रोविजन केल्ले. सो वीन स्लायट मॉडिफिकेशन वी वॉन्ट टू सी दॅट actual CRZ is maintained, where the protection of the sand dunes, protection of mangroves, protection of all other things is required. So based on that we are doing. एक गजाल सांगात, कारण शेक्सांचो इशू जालो, हायकोर्टात वचून मागीर NGTची ऑर्डर चॅलेंज करची पडली, मरिनाकय लोक ओपोज करतात. एज एनवायरमेंट मिनिस्टर असली गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात, बॅलन्स कसो क्रिएट करपाचो? बंद केलें म्हूण सोल्युशन जायना न्ही. बंद आतां पळय मायनींग पयलीं म्हाका अजुनूय उगड आसा, जेन्ना बाजार आमचो कुचड्याचो बाजार, ट्रेडर म्हणटाले ते ट्रॅफिक इतलें वाडलां आनी रस्ते लायनी लागता रस्त्यार आनी मागीर कोण आमच्या बाजारान येना. आज मायनींग बंद जावन 7 वर्सां जालें, मदें 1-2 वर्सां चालू जाल्लें. आज तेच बाजारवाले म्हणटा मायनींग चालू जावपाक जाय. सी देर इज अ बॅलन्स. हांव म्हणना की ज्यो गोश्टी तेन्ना जाल्ल्यो, खंयच्यो जाल्ल्यो वर्साक 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जसो बूम वाडलो 2005तल्यान जेन्ना बूम वाडलो तेन्ना मायनिंगाचे जे हें वाडलें, ब्लॉकूय जावपाक लागले रस्ते, लोकांकूय बेजार येवपाक लागलो. म्हणटा दॅट वॉज रॉंग. एक्सिडेंटूय हय, जावपाक मागीर 2015 चालू केलें तेन्ना इट वॉज रेग्युलेटेड. सो आतां CRZ इज ऑन सेम बेसीस. सी देर आर गिव्ह अँड टेक्स. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार पयर सिल्वरान ही इज अ फिशरमॅन, चर्चिलान फिशरमॅन, खुबशे हांव नांव घेना पूण हांव बिकॉज जे ओनर्स ऑफ ट्रॉलर्स त्यांनी कमेंट केले की एक खंयचे तरी न्यूजपेपरान बातमी हाडली की इतले लोक ते थिवी स्टेशनार देंवले. तर खंय गेले? ही कित्याक गोंयकार भाव आमचे जे आसा ते बोटीचेर वचना. सो आतां जे आमी CRZ प्रोटेक्शन म्हणटा आतां ते आमी हेजे म्हणटा खंयचे ते नावशी. म्हाका म्हणजे CM हॅज टू डिसायड ऑन वॉट इट इज, बट आय एम जस्ट गिवींग माय थॉट्स एज अ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, की इफ पीपल डोंट वॉन्ट इज फॉर देम टू डिसायड. त्याचे 2 तारखेक हियरिंग आसतलें, इट इज फॉर देम टू डिसायड. दे हॅव टू गिव सायंटिफीक वे वाय इट शूड नॉट बी. आतां आमकां हांव वयतालो CRZ नाका, अरे CRZ नाका तो कायदो नाका म्हणूंक शकता, हेल्मेट घालपाचें कायदो नाका म्हणल्यार घालपाक शकना. सो दॅट इज द लॉ ऑफ द रूल ऑफ द स्टेट ऑफ द गव्हर्मेंट, लॉ ऑफ द कंट्री. सो यू हॅव टू टेल दॅट यू कॅन मॉडिफाय इन दीस बेसीस. सगळे पत्रां बरयलीं पंचायतीन, लोकांनी कोण ते थोडेशे गेले NGO लोकांक भडकायले आनी तेणी पत्र बरयलें नाका म्हण. पूण नाका म्हणल्यार इज नॉट अ इशू. नाका आमकां हें नाका आनी हें कर जाल्यार अशें करा, अशें कोण बरोवंक ना. सो सेम वे नाव वॉट इज हॅपनिंग नाव शी मॅरिना नाका म्हणटा. फायन, मरिना नाका. आतां पळय बोटी जे पयलीं आमचे रापणकार भाव ते बोटी कशे हाडटले, ओडून हाडटले खंय उदकान उरनासले. तितले गोंयकार भाव आमचे बोटी ते ओडपा सारके आसा आज. एक सायडीन म्हणटा भायले नाका. आज ते बोटी वयर हाडपाक मे बी थोड्या पॉकेटान आसता, हांव नावशी अशें म्हणना, पूण थोड्या पॉकेटान आसूं शकता. थोडे पळय खुबशे पॉकेटान आमी पळयला ते तसले लोक ना. ट्रॉलर स्वताचे ट्रॉलर जे तूं गोंयान जर पळयले 80% to 85% जे ट्रॉलर गोंयान चलता इज डिपेंडंट ऑन द पॉप्युलेशन आउटसायड द स्टेट. ते भायले येता 6 म्हयने काम करता मागीर परतून येता. सो यू शूड अंडरस्टँड दॅट इफ देर इज मॉडर्नायझेशन जशें भायले कंट्रीन आसा. पयलीं रापणकार आपणाचे रापणी हो आपणाचे बोटी जे दर्यार ओडून हाडटाले, मागीर जेटी तयार जाल्यो आनी मागीर अशे 4-5 गव्हर्मेंटांनी खंय तरी बेतूल हांगा ते जेटी बांदल्यो, मागीर ट्रॉलर चालवले, मागीर पर्सिंग जालें, सो अनलोडिंग ऑपरेशन जालें. सो ऑन अ सिमिलर वे इफ दे होल्ड हँड इन हँड एंड इफ दे आर फ्लोटिंग जेटीज, नॉट ग्राउटेड जेटीज, and if they can bring those boats and tie at those jetties, if they are ready to do, is something different which also has to be looked into. आता ETC खंय तरी कंस्ट्रक्शन चालू जाता, पोंदाक त्रास जाता. आतां बोटी खंय उरता न्ही, दर्यान बोटीक उरतल्यो न्ही त्यो. सो ते बोटी थंय उरल्यो फुडें गेल्यो ही दुसरी गोश्ट. पूण जे गोश्टीक बोटीक जेन्ना जर ते सांगता की तुमचे वयर व्हरपा सुवातेर आमी तुमकां बांदून थंय दिता, फ्लोटींग जेटीचेर तुमकां तो सुविधा करता, पंटून घालून तुमकां नुस्तें खाली करून दिता. सो हे जर सुविधा जर फुडले पिळे खातीर जाता मॉडर्नायझेशन, कित्याक हांव जे काम म्हज्या बापूय जे काम करूं शकतालो शेतान ते हांव करूं शकना, ते फोंडटाले ते हांव करूं शकना. आतां आमकां ट्रॅक्टर जाय पडटा, आमकां मिशिनां जाय पडटा. ओपन मायंड आसपाक जाय. शूड हॅव ओपन मायंड. तुम्ही आता मायनिंगाचो इशू काढलो. आर यू हॅपी विथ द वे इशू ऑफ मायनिंग इज प्रोग्रेसिंग? No, I'm not. See, mining way issue is progressing. Honorable CM is pursuing it at his level. He's trying to start it. But if you ask me seriously as an individual,
Yes. सी एगेन माझी कॉन्ट्रोवर्सी जाता हांव इंडिव्हिज्युअल आनी हांव गोवोरमेंटान आसा पूण अल्टिमेटली फाल्यां गोवोरमेंट ना जाल्यार हांव परतून बॅक टू इंडिव्हिज्युअल आनी गोवोरमेंट इज ओनली फॉर 5 years फुडें जर लोकांक इंडिव्हिज्युअल इंडिव्हिज्युअल फॉर एव्हर. आय एम इंडिव्हिज्युअल फॉर एव्हर दॅट इज द डिफरन्स कित्याक लोकांक हायप करपाक सोदता आनी मागीर हांव असो उलयलें म्हणटा सी एज अ इंडिव्हिज्युअल आय फील दॅट गोवोरमेंट हॅज टू डू मच मोर अँड वी हॅव टू स्टार्ट मायनींग इन अ लिगल वे इन अ पॉझिटिव्ह वे इन्स्टेड ऑफ लास्ट आतां पळय त्रास जाता लोकांक तूं पळय मरे आतां 2012 बंद जाल्लें 2019 जालें 7 वर्सां ते ट्रक जे लोकांनी घेतलेले ते म्हणटा पण एक गजाल आहा की बिकॉज यू आर इन द गव्हर्मेंट अँड बिकॉज यू नो अबाउट दीस सेक्टर कित्याक केंद्र सरकार आमचें आयकना कितें दिसता तुका वॉट आर द मेजर आमच्या 2-3 फॅक्टर्स आमचें आयकना अशें ना सी तूं पळोवपाक गेल्यार न्ही 2015 जेन्ना नोटिफिकेशन काडलें की 2020 ऑल मायन्स विल बी क्लोज फक्त गोंयचें सोड गोंयचें बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरव्हेन्शन ऑफ अ फालतू जजमेंट डायरेक्ट सांगता फालतू जजमेंट वेर सेकंड रिन्युअल्स वर गिविंग ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट फॉर गोवा तेजे तो कोण आसलो पळय बसलेलो तो कोण कितें चिंततालो म्हण देवा खबर आनी ताका तो फालतू फीट दितालो पळय हांगाच्यान तो कितें दितालो ताका खबर बट वॉट आय एम सेईंग इज सी 2020 आय बीन टेलिंग दीस फ्रॉम डे वन बाईक सांगतालो की 5 वर्सांनी जी पॉलिसी केल्ली आसा ती 5 वर्सां आतां 2020 काबार जाता मार्चान देशांतली खुबश्यो मायनी नॉन कॅप्टीव आसा त्यो काबार जातात तेजे खातीर कितें करता सो दे हॅव टू टेक सी यू कांट सी अल्टिमेटली इट इज सी आयन ओवर हो खंयची मायन जी आसा ओवराची सी गोवा इज नॉट लायक अदर पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री where you have pocket deposits where because I am an engineer I cannot tell you where you have got widths of almost 15-20 meters of ore column Goa the pocket you have to do pocket mining also very rarely some parts of North Goa have a belt where you can mine properly South Goa pocket you have to mine beneficiation is part of the process so coming into this prospect where if you see तर ओवर ऑक्शन केलो भायले स्टेटीनी म्हणजे भायले कंपनी जे नॉर्मली म्हणटा की गोंयचो यूज करतले हू हॅज स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग दीस ओवर आनी इट इज नॉट गॉट ऑन अ प्रिमियम 400 आणि 500 रुपया पर टन गेला एक्स पीट सो पीपल ऑफ हू आर युजींग खंयचे तरी मिलीक ऑर खंय तरी आपणाचे गोंयचो ओवर दे आर नॉट एबल टू यूज इट इज व्हेरी सिंपल रिजन दॅट द होमोजिनियस नेचर ऑफ गोवन वेरीज फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ अँड एवरी केमिकल कॉम्पोजिशन म्हणजे कितें आसा पळय इट वेरीज So it is not proper. So Goa has to be talked into a different way, and Honorable CM has to take it in a different way. कित्याक लागून अट्टा अशें दिसता they are trying to make it a uniform policy for the whole country. 2020 जशें हांवें सांगलें सगल्यो मायनी बंद जाता नॉन कॅप्टीव मायन्स सो आय थिंक दे आर वर्किंग ऑन दॅट आनी आय फील दॅट दे वील कम आउट विथ समथींग इन द नेक्स्ट 1 or 2 months आतां ही महाराष्ट्र आनी इलेक्शनां गेली सो दे हॅव स्टील टायम फ्रेम आतां रोखडे मागीर दिल्ली आनी दुसरी इलेक्शन लागता बट आय थिंक वी एज अ गव्हर्मेंट आय एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट विथ माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आय हॅव टोल्ड हिम लेट अस गो अँड सिट देर and find a solution forget 2020 for the state of Goa. You feel that government needs to do more? No, we have been doing more. My CM has been doing more. We have been doing more. But maybe the way what we are thinking that we are doing more is not enough. So I think we'll have to go and sit there and decide and stay there and keep ourselves available at all times till the decision is finalized. Because something serious has been taken. When the state government is asking, when the people of Goa is asking, I think we are the center for the state specific for Goa. Because we are by ourselves 1961, not 1947. आमचो MMDR Act effective from 1961 onwards. तोही 87 आमकां special evaluation act काडले. So we are a separate state with separate distinct divisions. So I think that has to be taken into consideration by the central minister. आता तो new minister येयला आमचो सायडीनूच आसा. So I think we have to go and focus and stay there and आता election जाल्यार they will be free. So we have to go there and put ourselves there. एक गजाल म्हणटात की बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की गोंयची केस जशी तुम्ही म्हणटात की बाकी स्टेटी सारकी न्ही बिकॉज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गोंयची परत केस आनी वेगळी जाता आनी ताका लागून खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट हातूंत हात घालपाक फाटीफुटी जाता डोंट यू थिंक इट इज अ फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट लिडरशीप ऑल्सो की मनोहर पर्रीकार जालो प्रमोद सावंत आतां करता तुमी ट्राय करता डेलिगेशन घेवन गेल्यात आनी म्हाका दिसता प्रत्येकाचो सूर सादो आसा की एक अमेंडमेंट आनी गोंयचो मार्ग एटलिस्ट लोक पोटा लागपाक शकतात ना करपाक जाय रे हांवें बिकॉज हांव मिनिस्टर जालो म्हण आय वील नॉट चेंज माय स्टँड इज द सेम 2012 नंतर जो आशिल्लो जेन्ना लोकांक त्रास जाता स्टँड आय मेंटेन इज द सेम
आता I am part of this government, no doubt about it. I am part of the ministry of this government. I have been always emphasizing that we have to start mining, but it is not state specific. If it was state specific, केन्ना जावपाचें? It is central specific. So तुमी म्हणटा पळय, see somehow they are all aware. Honorable Prime Minister is aware. All the other national leaders are aware of the situation in Goa. ती एक कितें जाता इतली जेन्ना तुमी वचून सांगतात हांवें भाशणां सुद्दां आयकलीं तुमगे दिल्लींतली लिडरांची. वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की एवरीबडी इज अवेर. आय डोंट थिंक टुडे एनीबडी हॅज एनी डावट इन गोवा की दिल्ली इज नॉट अवेर. तो म्हाका दिसता ब्युरोक्रेट सुद्दां सगळे अवेर आसात, लिडरशीपूय अवेर आसा. जेन्ना इतलो टायम जाता इन स्पायट ऑफ दी अवेरनेस एक मनाक दिसता की करपाचें ना म्हणून. आनी खंय तरी राजकारणी आमकां डेटी दीत आसात पण करपाचें ना, फक्त वेळ मारून व्हरपाचो एक प्रकार चल्लो म्हण. इफ पीपल थिंक लायक दीस बरोबर न्ही. ना, तुम्ही म्हणटा पळय, सी आय विल नॉट एग्री फूल पार्ट ऑफ इट. कितें आसा, ज्यो गोश्टी आसा दे वी हॅव टू गेट एंड कन्विन्स द लिडरशीप. ब्युरोक्रेसी इन द सेंटर, आय विल टेल यू व्हेरी ओपनली, ब्युरोक्रेसी इन द सेंटर इज नॉट all the way inclined to do what the political will of the state government or the center is required. Their hindrances are tough because see, the file has to come with all the pros and cons. करेक्ट. So that because the Supreme Court judgment is giving hindrances to writing on the on whatever facts an individual who writes. See, an individual can write something and somebody else reading it can understand it in the way he wants it. You understand? See, I have experience in bureaucracy in this department of mine. If you write something, then if you give it to one person, to another person, Can be he interpreted interpret in it the many way ways. they want. So this is what is Some happening. bureaucrats are very good at it. Yes, so this is what is happening in the center right now. I am telling you very frankly that whatever is there on paper is being interpreted by कोणाकडे ती फायल वयता आपल्याक जाय तशें. आपल्याक जाय तशें. सो थंय इंटरप्रिटेशना खातीर म्हाका दिसता हें उरलेलें आसा. It is not because of the CM. You are not or saying it is of the because of PM. political will. No, it is not because of political will. It is an interpretation of these people in a bureaucracy, those IS cadre of the circular down the line or up the line. The interpretation of each one towards that angle is being Is the major roadblock. roadblock, not because Nilesh of anything Bab, else. thank you for being frank as always. Pleasure talking to you. Thank you.